काल पर्रा फोंडोपडा हांगासर जे कन्स्ट्रक्शनाचे लेबर आहात त्यांच्यामध्ये झगडी जावन जो खुनाचे प्रकरण झाले या खुनान द्रौपद नायक 35 वर्सांचो जो लेबर आसलो पळय तेचो खून जालो आणि हो खून जे करपी आसलो बापू यांनी चेडो ह्यो सत्या नवरांगपुरा आणि त्याचा चेडो जो थापोर नवरांगपुरा यांच्यानी तो पुरोरित्या तो खून केलो आणि ते रिलेशन म्हणजे आणि भाच्या त्यांचे रिलेशन आसा हे खून जाल्या उपरांत म्हापसा पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून काल एक्यूज जे आसले सस्पेक्ट बापू आनी चेडो हांकां अरेस्ट केल्ले आनी तांकां आयज बुधवारा म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले ते उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन म्हापसा पुलीस करतात स्टुडंटा खातीर म्हापशेंच्यान शांत